जमीन हडप प्रकरणात आणि हेर गुन्ह्यांचो आरोपी सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काढली। ताका खंय बंदखणींतल्यान पळपाक IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान मजत केल्या। तशेंच तो पुलीस कॉन्स्टेबलूय बेपत्ता आसा। पुलीस सध्या ताच्या मागार आसात। गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद आणि दिल्लीत वेगवेगळ्या गुन्ह्यांनी आस्पाव आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काढली। गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळपाक ताका IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकान मजत केल्या। फरार आशिल्लो आरोपी सुलेमानाक सोदपाक पुलिसांच्यो 5 टिमी तयार करून रेल्वे स्टेशनांनी आणि हेर सुवातींनी धाडल्यात। सुलेमान आणि IRB कॉन्स्टेबल अमित नायक ह्या दोगांचेर खर कारवाय जातली अशें DIG वर्षा शर्मा हिणें सांगलें। जमीन हडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो सिद्दीकी सुलेमान खानान बंदखणींतल्यान पळ काडिल्ल्यान बोवाळ पडला। विरोधकांनी ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायत गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्था इबाडल्या अशें म्हटल्या। ह्या प्रकरणात गुन्ह्या फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरल्या। जमीन हडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काढली। ह्या प्रकाराक लागून विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्ली आसा। सुलेमानाचेर लक्ष दवरपा खातीर गुन्ह्या फाट्यान एकूच IRB पुलीस कॉन्स्टेबल कित्याक दवरलो असो प्रश्न लेगीत आपाच्या अमित पालेकरान केला। तशेंच ह्या प्रकरणात एकतर गुन्ह्या फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरल्या। भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची शुक्रारा जयंती जाली। ह्या फाटभुंयेर शुक्रारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री, आमदारांनी तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकारान मिरामार आशिल्ल्या स्मृती स्थळाचेर ताच्या समाधीक आर्गां ओंपली। सर्गेस्त मनोहर भाईन हातान घेतिल्ली चडशीं कामां उदरगतीची कामां पुराय जालेली आसात। फकत एकूच तांचें सपन उरलां तें म्हळ्यार GSIDCची स्वतंत्र इमारत। तेवूय तांचें सपन बेगीनूच पुराय जातलें अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। फाटले कितलेशेच दीस जाले कांय कारणाक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय आडखून उरिल्लो। आता 20 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळटा। हातूंत कांय मंत्र्यांक काडूंक नव्या चेहऱ्यांक आतां संद मेळटली। 20 डिसेंबराक संसदेचें शियाळी अधिवेशन सोंपल्या उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले कांय कारणाक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय आडखून उरिल्लो। आता 20 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा। खांडेपार गांवठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा। रातच्या वेळार पंपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दाळो थळाव्यांनी केला। वेचून दिल्ले लोक प्रतिनिधी रेल्वेचे माफिया जाल्यात असो थळाव्यांचो आरोप आसा। तेन्ना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केला। खांडेपार गांवठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा। तेन्ना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केला।
सध्या गोंयांत उक्त्या सुवातींचेर सोरो पिवपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. सोरो पिवन बाटल्यो फोडून कोयर करतात, तशेंच रस्त्यान वचपी चलयांची फकाणां उडयतात. अशा तरेचे प्रकार भविष्यात खपोवन घेवचे नात अशें शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. सांखळे हावसिंग बोर्ड वाठारांत उबारिल्ल्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. तांच्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा की उक्त्या सुवातेचेर सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवप हळशीक करप, तशेंच थंयच्यान येरादारी करपी चलयांची जर फकाणां केली जाल्यार खपोवन घेवचे ना अशी थेट शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. ते सांखळे हावसिंग बोर्ड वाठारांत उबारिल्ल्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले. कांसा थिये वाठारांतल्या देवेंद्र चारी यांच्या घराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान 15 लाखां परस चड लाखांचे लुकसाण जाले. भांगराच्यो वस्ती आनी हेर सामानाचो गोबर जालो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हेर मालमत्ता साल्वार केली. कांसा थिये वाठारांतल्या देवेंद्र चारी हांच्या घराक हो उजो लागून सुमार 15 लाखांच्या वयर लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. भांगराच्यो वस्ती आनी हेर सामानांचो ह्या उज्यांत लासून गोबर जाल्लो आसा. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हेर सामान जे आसा किंवा मालमत्ता साल्वार केली. केरळच्या वायनाडांतल्या व्हड जैत मेळयल्या उपरांत पयल्याच खेपे काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी संसदेत पावली. हाच्या उपरांत तांणी संसदेत पयले भाशण केलें. प्रियंका गांधीन आपल्या भाशणांत वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप केले. संसदेत आडखळिल्ल्या वाद विवादाचेर केंद्र सरकार आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेरूय ताणें स्पश्ट टिका केली. प्रियंका गांधीन आपल्या भाशणांत म्हटलें की देशांतल्या राजकीय आनी सामाजीक परिस्थिती विशीं उलयतना प्रियंका गांधीन आपल्या उलोवपांत म्हटलें की आयज लोकांक खरें उलोवपा खातीर भिरांत घालतात आनी ते लोकांक भियेतात. पत्रकार आसूं, विरोधी फुडारी आसूं वा विद्यापिठाचो प्राध्यापक आसूं, विद्यार्थी मजूर संघटनाक ओग्गी करपाक लागल्या अशें उलोवप आपल्या भाशणांत प्रियंका गांधी वांद्रा हिणें केलें. देशभरात एकाच वेळार सगळ्यो वेंचणुको घेवपाचो अर्थात वन नेशन वन इलेक्शनाचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प नेमको केन्ना अंमलात येतलो हाची उत्सुकता सगळ्या मतदारांक लागल्या. हालींच लोकसभा वेंचणुको जावन नवनिर्वाचित संसदेचे पयले शियाळी अधिवेशन लेगीत सुरू जालां. ह्याच अधिवेशना दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाक मंजुरी दिली. आतां संसदेच्या दोनूय सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर करून घेवपाची जबाबदारी जी आसा ती शासनाक पार पाडची पडटली. मात ही सगळी प्रक्रिया आनी त्या खातीर लागपी वेळ पळयलो जाल्यार ही योजना प्रत्यक्षात हाडपा खातीर आनीक 10 वर्सांचो तरी कार्यकाळ लागपाक शकता असो अंदाज मांडलो वता. दिल्लीत गणतंत्र सुवाळ्या निमतान गोंयचे साळ न्हंयचे उदक व्हरपाचें आसा. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात मडगांवच्या समाज वावुरप्यांनी विरोध केला. आदींच बाणावलेची ही साळ न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो दावो आमदारा सयत थळाव्यांनी केला. एक तर आमची साळ न्हंय प्रदूषित केल्या आनी हेच उदक तुमी दिल्ली व्हरतात, त्या आदी साळ न्हंय लीप करात आनी मागीर तें उदक दिल्ली व्हरात अशी मागणी कांय थळाव्यांनी केलेली आसा.
तब्बल 22 दिसां उपरांत दिवचलचे वेदांता मिना खणीचेर निमणे एकादाची ट्रकांची येरादारी सुरू जाली. भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्या उपरांत शुक्रारा दनपारच्यान मिनाची येरादारी सुरू जाली. पिळगांव जंक्शना कडल्यान भौशीक रस्त्या वयल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी फाटल्या 20 नोव्हेंबर ह्या दिसा रस्त्याचेर देऊन माठवाडो सारमानस जंक्शना कडेन मिनाच्या येरादारीचो रस्तो आडयलो. देखून तेन्नाच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. सगळे यत्न अपयशी थारल्या उपरांत भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिवची ह्या वेदांताच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्ल्याची खबर आसा. ताका लागून 22 दिसां उपरांत मिनाच्या येरादारीचो आडमेळ पयस जाला. येरादारीची गजमुड्डी टाळपा खातीर रातच्या वेळारूय मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. बेरेस्तारा राती म्हापशे पुलिसांनी गुळी वखदां आड केल्ल्या धडक कारवायेंत 5 जाणांक अटक करून वट्ट 10 किला परस चड गांजा जप्त केलो. ह्या कारवायेंत जप्त केल्लो गांजा सुमार 10 लाखाचो आशिल्ल्याचें कळटा. म्हापशे पुलिसांनी ही धडक कारवाय करीत गुळी वखदां आड केल्ल्या कारवायेंत 5 जाणांक अटक केलेली आसा. तांचे कडल्यान वट्ट 10 किलाचो गांजा पुलिसांनी धरिल्लो आसा. गुळी वखदां विरोधात पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. हैदराबादच्या एका थिएटरात पुष्पा 2 द रूल ह्या सिनेमाच्या प्रदर्शना वेळार एका बायलेक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात अल्लू अर्जुनाक ह्या हिरोक अटक जाली. हैदराबाद हांगासर एका थिएटरात पुष्पा 2 च्या शोवाक स्वता पिक्चराचो हिरो अल्लू अर्जुन येवपाचो आशिल्ल्यान अल्लू अर्जुनाची झलक पळोवपाक व्हडा प्रमाणात गर्दी उसळून आयिल्ली. ह्या गर्देच्या गजमुड्डेक लागून एका 35 वर्सां पिरायेच्या बायलेचो जीव गेलो. तशेंच तिचो 9 वर्सांचोय पूत जखमी जालो. ह्या दुखद घटने उपरांत अल्लू अर्जुनान त्या कुटुंबा प्रती दुःख प्रकट करीत तांकां मदतीचो हात दिलो आनी त्या घराब्याक 25 लाखाची मदत केली. अल्लू अर्जुनाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फर्मायिल्ली. मात आतां उच्च न्यायालयान अल्लू अर्जुनाक अंतरीम जामीन दिलेलो आसा. बांगलादेशात हिंदू लोकांचेर जुलूम चालू आसा. इस्कॉनाचे देवूळ लासले, तांच्या फुडाऱ्याक धरले तरी ते ओग्गी आसात. जुलूम जावन लेगीत हिंदू आजुनूय ओग्गी आसात अशें उद्धव ठाकरेन म्हटले. सगळ्या हिंदूंच्या वतीन आपूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकडे विनंती करता की जशें तांणी युक्रेनांतले झूज एका फोना वरवीं थांबयले तशें बांगलादेशांतल्या हिंदूंच्या जुलुमा आड तांणी आपली भुमिका घेवची. हांगा फकत बटेंगे कटेंगे फटेंगे अशें केल्यार कांयच फायदो ना. जंय कांय ना थंय छाती फुगोवपाची न्हय अशें म्हणीत उद्धव ठाकरेन म्हटले की ज्या लोकांक त्रास दितात तांकां थांबोवपाची गरज आसा अशें आवाहन उद्धव ठाकरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक केलें. फुडें उद्धव ठाकरे अशेंय म्हणटा की आमच्या खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळपाची वेळ मागिल्ली. मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ती न्हयकारली. आपणें तांकां सांगिल्लें की वचोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र दिवचें, कारण ते खूब व्यस्त आसतात. तांकां संवसारभर भोंवडी करपाची आसता आनी भाशणां दिवपाची आसता. देखून बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी जुलूम तांकां दिसून येयना आसुये अशें उद्धवान म्हटलें. मणिपुरांतले अन्याय कळले ना तशेंच हिंदूंचेर जावपी अन्याय कळूंक नासतले तांकां. देखून केंद्र सरकाराची भुमिका कितें ती स्पश्ट करपाक जाय. शेख हसिना हांकां सुरक्षीत, ती हांगा भारतांत सुरक्षीत आसा. मात बांगलादेशांतल्या गरीब हिंदूंचें कितें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हाचेर जाप दिवची अशें उद्धव ठाकरेचें म्हणणें.
विधानसभा वेंचणूक जावन रिझल्ट लागल्या उपरांत लागीं 12 दिसांनी म्हणजे 5 डिसेंबराक मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचो शपथविधी जालो. मात त्या उपरांत परत आठवडो जावनूय मंत्रिमंडळात कोणाचो समावेश जातलो ह्या बाबत अनिश्चितता आशिल्ल्यान राजकीय वर्तुळांत तर्क वितर्कांक उसळी आयल्या. त्याच वेळार दुसरे कडेन मुंबय सयत राज्यभरांतल्या पालिका वेंचणुकांची राजकीय पक्षांक प्रतीक्षा आसून त्या संदर्भात राजकीय घडामोडींक हळूहळू आता वेग येवपाक लागला. लोकसभा पोटवेंचणुकेंत जैत जोडल्या उपरांत काँग्रेसीची प्रियंका गांधी पहिल्यांदाच खासदार म्हणून संसदेत पावली. त्या उपरांत पहिल्यांदाच तिणें भाशण केलें लोकसभेत. भाशणाच्या सुरवातीकूच प्रियंका गांधी हिणें 13 डिसेंबराक दहशतवादी हल्ल्या वेळार संसदेच्या सुरक्षा करीत आसतना शहीद जाल्ल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक श्रद्धांजली दिली. संसदेच्या आपल्या पहिल्याच भाशणांत खासदार प्रियंका गांधी हाणें उन्नाव बलात्कार पिडितेच्यो वेदना सभागृहाच्या मुखार मांडल्यो. प्रियंका गांधीन फुडें म्हटलें की आमचें संविधान एक सुरक्षा कवच जावन आसा जे देशांतल्या लोकांक एकठांय आनी सुरक्षीत दवरता. मात वायट गजाल अशी की ही सत्तेंतले जे पक्षांतले सहकारी आसा ते व्हडले गजाली करतना तांच्यांनी फाटल्या 10 वर्सांत हे सुरक्षा कवच तोडपाचे यत्न केला अशें प्रियंका गांधीन आपल्या पयल्या भाशणांत उलोवप केलें. केरळ लोकसभा पोटवेंचणुकेंत व्हडले जैत मेळिल्ल्या उपरांत काँग्रेसीची प्रियंका गांधी आता थेट संसदेत पावली. संसदेच्या भायर प्रचारात सभा गाजोवपी प्रियंका गांधी हाणें आता संसद लेगीत गाजयल्ली आसा. तांच्या संसदेंतल्या पहिल्याच भाशणाची जोरदार चर्चा जावपाक लागला. संसदेत रखडलेल्या चर्चेच्या मुद्द्यावयल्यान केंद्र सरकार आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचेर तिणें खरसाणीन टिका केल्या. दरम्यान तांच्या भाशणाचेर राहुल गांधीन तोंड भरून कौतुक केलें. तामिळनाडूत एका खासगी रुग्णालयात लागिल्ल्या उज्यात एका अल्पवयीन भुरग्या सयत सुमार 6 जाणांक मरण आयलें. ही घटना तामिळनाडूतल्या डिंडिगुल जिल्ह्यात बेरेस्तारा रातीं उसरां घडली. ह्या दुर्घटनेच्या उपरांत हे सगळे 6 जाण इमारतीच्या लिफ्टीत बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ल्याची म्हायती पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान दिली. त्या उपरांत तांकां भलायकी खात्यांत दाखल करताच ते मरण पाविल्ल्याचे घोशीत केले. राजधानी दिल्लीतल्या 6 शाळांक शुक्रारा सकाळी ईमेलांतल्यान बॉम्बाची धमकी दिवपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. ह्या बद्दलची म्हायती उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळ्ळी. ह्या धमक्यांक लागून पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी शाळा परिसरांत शोध मोहीम सुरू केली. शुक्रारा सकाळी राजधानी दिल्लीतल्या 6 शाळांक ईमेलांतल्यान बॉम्ब घालपाची धमकी दिल्ल्याचो प्रकार मुखार आयलो. ही म्हायती उजो पालोवपी जवाना कडल्यान मेळ्ळी. ही धमकी मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी शाळा परिसरांत शोध मोहिमेक सुरू केली.
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमांतल्यान महायुतीक महाराष्ट्रात भरघोस मतदान मेळ्ळें। ह्या योजनेचो सरकाराक बऱ्या तरेन फायदो जालो आनी विधानसभेत सत्ता गाजोवपाक, सत्ता स्थापन करपाक महायुतीक येस आयले। आता हीच योजना दिल्लीत आम आदमी पक्ष राबोवपाक सोदता। दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें मार्च 2024 बायलां खातीर 1000 रुपया दिवपाचे मान्य केल्ले। मात आता तांच्यांनी ही रक्कम वाडोवन 2100 रुपया केलेली आसा। आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी बेरेस्तारा जाहीर केले की दिल्ली मंत्रिमंडळान 18 वर्सां परस चड वयाच्या बायलां खातीर आर्थीक मजतीचो प्रस्ताव मंजूर केला। नातलांच्या सुटयेच्या दिसांनी परदेशात वा नवे वर्स गोंयच्या दर्यादेगांचेर, कोकणात वा दक्षिण भारतात मनोवप हे कांय जाणांचे स्वप्न आसता। सलग सुटयेच्या दिसांनी जावपी गर्दी आनी प्रवाशांची मागणी लक्षांत घेवन मध्य आनी कोकण रेल्वे प्रशासनान जादा रेल्वे घालपाचे येवजिल्ले आसा। मुंबय ते करमळी, कोचुवेली आनी पुणे ते करमळी 48 खाशेल्यो गाडयो धांवतल्यो। CSMT करमली, CSMT दिसाळी खाशेल्यो 34 रेल्वे धांवतल्यो। दिल्लीच्या नामनेच्या जनपथ मार्गाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासदार सुनेत्रा पवाराक 11 नंबराचो बंगलो मेळिल्लो आसा। ह्याच रस्त्याचेर सोनिया गांधी आनी शरद पवार हांचो लेगीत बंगलो आसा। सुनेत्रा पवार खासदार म्हणून पयल्या टर्मात आसून लेगीत दुसऱ्या नंबराचो दर्जो आशिल्लो टायप 7 नंबराचो बंगलो ताका मेळिल्लो आसा आनी हो बंगलो शरद पवाराच्या 6 जनपथ बंगल्याच्या मुखारूच आसा। शरद पवार हे टायप 8 बंगल्यात रावता आनी ताची धूव खासदार सुप्रिया सुळे लेगीत तांच्याच बंगल्यात रावता। सुमार 6 म्हयन्यां आदीं मॅनहॅटनांतल्या न्यायालयान एका गुन्यांवा खातीर दोशी थारायिल्ले डोनाल्ड ट्रम्प हांकां टायम्स पर्सन ऑफ द इयरान सन्मानीत केला। विशेष म्हटल्यार मॅनहॅटनांतल्या न्यायालया पासून कांय अंतराचेर न्यूयॉर्क भांडवली बाजारात सुरवातीचो घंटानाद ते करपाचे आसात। दरम्यान घोशणे आदींच ट्रम्प हांच्या निवडीची पुष्टी करपाक टायम्सान नकार दिल्लो आसा। संसदेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये अजूनही बोवाळ पळोवपाक मेळटा। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांच्या विरोधात इंडिया आघाडीन अविश्वास थारावाची नोटीस दिली। ह्या उपरांत आज शुक्रारा राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि जगदीप धनखड हांच्या मदीं बरीच खडाजंगी जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे। ह्या उपरांत राज्यसभेचे कामकाज एक दिसाक तहकूब केले। अविश्वास थारावाच्या मुद्द्याचेर उलयतना धनखड हाणें आपूण एक शेतकऱ्याचो पूत आशिल्ल्याचे म्हटले। विरोधकांच्या आरोपांक लागून आपूण खचून वचचो ना अशें जगदीप धनखड हाणें म्हटलें।